गोंयचे काकण खूब जाण विसरले आसतले हें कितें काय म्हणून. सो आमी आयज गोंयचो उणो, गोंयचे काकण आनी सगळ्यांक पोरणी च्या हांगा पणजेन मेळटा पळय ती हाडल्या. 5 टायम दिल्लो. तुमी पयर पळयलां आसतलें जेन्ना 900 प्रोजेक्टाचे ओपोजिशन करपाक बाब बिरेशान उलो मारलो लोकांक की तुमी येयात गांवांत आनी तुमचोय सपोर्ट आमकां दियात. त्या वेळार गोंयच्यान NGOs गेले, आमचे पार्टीचे आम आदमी पार्टी पक्षाचे लोक गेले आनी तशेंच वेगवेगळ्या पक्षांतले लोक थंय एकठांय जाले फक्त एकाच गोष्टी खातीर की जो थंय मरिना प्रोजेक्ट लोकांचेर घालपाक सोदता तकलेर माथ्यार ही BJP सरकार ताका ओपोजिशन करपाक. त्या वेळार आरजीची सभा आशिल्ल्या भशेन बाब मनोज थंय स्टेजीर रावन व्हडल्यान बॉम्ब मारून ताणें धमकी दिली NGOंक आनी लोकांक की कोणूच आपल्याक BJPची B टीम म्हणची न्ही म्हणून. आमी तयार आसात तुका मानपाक तूं BJPची B टीम न्ही. तुका गोंयचें पडला, तुका गोंयच्या काकणाचें पडला, तुका गोंयच्या उण्याचें पडला, तुका हांचे सारके गोंयकारांचें पडला, सगळ्यांचें पडला. मान्य करता म्हणून तुका उलोवपा खातीर, तुजे कडेन चर्चा खातीर, गोंयच्या फुडारा खातीर, गोंया खातीर आमी कितें करपाक शकता त्या खातीर तुका सोमार दीस सांगलें आमी मेळया म्हणून. म्हणलें तुजो टायम दी. तुवें फेसबुकार सोशल मिडियांतल्यान तुज्या रोनी मार्फत वेगवेगळे कमेंटूय मारले. पूण आज जेन्ना 5 सोमारा तुका दिल्ल्या टायमार हांव म्युनिसिपल गार्डनान हांगा बसला तुजे खातीर, तूं येवना. हाजो अर्थ तूं जी सर्टिफिकेट मागता लोकां कडल्यान ती सर्टिफिकेट मागपाचो हक्क तुका खंयच ना. तुका जर खरेंच गोंया बद्दल पडला, गोंयचो विचार आसा मनान तुज्या आनी गोंयच्या फुडारा बद्दल जर तुका विचार आसा जाल्यार एक गोष्ट तुवें करची पडटली. ती म्हणजे आमी ज्या सरकारा विरुद्ध झगडटा, सरकाराच्या करप्शना विरुद्ध झगडटा, सरकार जे वेगवेगळ्या तरेन अट्रॉसिटीज गोंयान करता ताच्या विरुद्ध झगडटा. आनी जेन्ना आमी तुमकां उलो मारता की आमी एकठांय जावपाक जाय, आमी एकठांय येवन हो लढो फुडें व्हरपाक जाय, तेन्ना तुवें आमचे बरोबर येवपाक जाय, एक थोडी चर्चा करपाक जाय. प्रोबेबली तुका आमी आवडना, तुका आमचे दुसरे लिडर दिता, वेगवेगळ्या पार्टी पक्षांतले लिडर दिता जे तुजे कडेन उलोवपाक सोदता आनी गोंयच्या फुडारा बद्दल विचार करपाक. पूण फक्त आरजीच्या स्टेजीर रावन लोकांक गाळी मारप, लिडर्सांक गाळी मारप, NGOंक धमक्यो दिवप, हेच जर करून तूं जर लोकांक आनी आमकां सांगूंक सोदता की तुका खरेंच गोंयच्या फुडारा बद्दल पडला जाल्यार वी डोंट वॉन्ट टू बिलीव इट. ही फटिंगपणां आनी ती फटिंगपणां तूं तुजे कडेन दवर. आमी हांगा अजून रावतले आनी एक वरभर बसता तुजे खातीर च्या काकण उणो घेवन हांगाच. या आमचे बांदव आसा पळय हांगा मिडियावाले तांणीय सांगलां की आमकांय काकण खावपा जाय, कुरकुरीत आसा म्हणून, बरें मेळ्ळा म्हणून. पिटराल ते थोडेच उरले पिटर आनी ते पोदेर. आनी ते जर पिटर आनी ते पोदेर जर आमी साल्वार करचे पडटले, ते जर उणें आनी ते काकण आनी गोंयची जर अस्मिताय साल्वार करची पडटली जाल्यार आमी एकठांय जावचे पडटले ह्या करप्ट सरकारा विरुद्ध. आनी तुज्या मनान जर ती इच्छा आसा जाल्यार दीस गार्डन इज ऑल आवर्स. जाय तेन्ना आमकां उलो मार, आमी परत ह्याच जाग्यार मेळया. आज तूं येवना ताचें कारण तुका खबर आसतलें, पूण म्हाका खबर आसा. तेन्ना काकणाचेर चर्चा करुया आमी आनी काकण खावया. कोण खातले बसा आमचे बरोबर बरोबर बसून खावया. तुमकां कितें प्रश्न आसा जाल्यार तो रिप्लाय काय करना, तो टिका करता. सोशल मिडिया किंग तो कितें करता, एक ताजे 20-25 तूं ताजे खंयचेय ओपोजिशन पार्टीच्या लिडरांचे पोस्ट पळय आनी ताजेर कमेंट पळय, ताजे ते 20 ते 25-30 जाण तेच लोक आसता जे वायट गोष्टी उलयता, अपशब्द वापरता. आमच्या कॅरेक्टरान ते ना, आमच्या पार्टी भितर आमी ते करना आनी आमकां ते करपाची गरजूय ना. आनी देर ओनली जॉब इज टू अब्यूज दी अदर लिडर्स एंड ओपोजिशन. मंत्र्या बद्दल ते उलयना, ते सरकारा विरुद्ध उलयना, ते फक्त उलयता ओपोजिशना बद्दल, जे सरकारा विरुद्ध आवाज काडटा तांचे अगेन्स्ट ते उलयता आनी सामके पर्सनल. सो आय डोंट थिंक, म्हाका खंय तरी मनान दिसतालें तो आज प्रोबेबली येतलो म्हणून,
म्हणून आज व्हडल्या उमेदीन हांव आयिल्लो, कारण त्या दिसा व्हडले बोवाळ घालून घालून ताणें एनजीओ विरुद्ध एक थ्रेट दिलो की आय विल नॉट टॉलरेट दिस. इफ यू कॉल मी बी टीम ऑफ बीजेपी, आय विल नॉट टॉलरेट दिस. आय एम सेइंग आय एम रेडी टू बिलीव इट. So where are you? Where are you and why are you not coming forward to come and sit with us and discuss how we can take Goa's progress ahead? आमी गोंयकारपण जर फुडें व्हरतले जाल्यार एक काकण वांगडा मोडटा आसतना वाटचें पडटलें आनी ते वाटेंतल्यान तुमी आमचे बरोबर बसचें पडटलें. ताजे क्लॅरिफिकेशनाची गरज ना आमकां. आमी ताका आपयल्लो की चर्चा करुया, गोंयच्या फुडारा बद्दल चर्चा करुया, गोंयच्या लोकां बद्दल चर्चा करुया, गोंयचे पोदेर गोंयचे जे कारिगर आसा तांकां कशें वाटायतले आमी फुडाराक, तांच्यो गोंयकारपण म्हणल्यार कितें. आज जर आतांच्या भुरग्यांक काकण म्हणीत जाल्यार ते बेंगल समजता. हे काकण कोणी पळयला? हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की हे जर साल्वार करतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन करचें पडटलें. आनी आज म्हजी एकूच ताजे कडल्यान एक्सपेक्टेशन आशिल्लें की तो आमचें इन्व्हिटेशन पोलायट दिल्लें इन्व्हिटेशन आयकतलो आनी येतलो चर्चा करपाक. आयज 5 टायम दिल्लो. म्हणल्यार ऑफिसान मेळ्यो, गार्डनान मेळ्यो, पब्लीक स्पेस, एवरीबडी इज हियर, दिस इज एवरीबडी कॅन कम एंड डिस्कस. आय विल स्टील से प्लीज टेल अस दॅट यू स्टील वॉन्ट टू कम एंड सीट. लेट अस सीट, जस्ट यू एंड मी. लेट्स टॉक अबाउट Goa and गोयकार. Do you feel that Pesach and meeting that was a right way to say whatever you have to say for social activity? Because Anthony मुसलमान देखून त्याच्यावर एक स्टेटमेंट काढलेलं आहे. हांव एक गजाल पळयल्या. फाटले जर 4-5 म्हयने जे गोंयचे एनजीओज आसा, एक्टिविस्ट आसा, ते कशे ना कशे तरेन एक झडटा गोंयच्या खातीर. एक कोण तितलो सपोर्ट नासतना आमचो पॉलिटिकल पार्टीचो बारीकसो सपोर्ट घेवन ते गोंया खातीर, फुडारा खातीर झडटा. तांकां धमकी दिवपाचो रायट ना म्हाका आसा ना कोणाक आसा. तेन्ना एका स्टेजीर ज्या जाग्यार तुजो आमदार लोकांक आपयता की आमकां सपोर्ट दिवपाक तुमी येया, आनी त्या आवाजाक उल्याक लागून लोक वता, MLA वता, आमचे लोक लिडर्स वता दुसऱ्या पार्टीचे, एनजीओ वता, तांकां तुमी धमक्यो दिता की आमकां बी टीम म्हणची. कित्याक तुमकां सर्टिफिकेट ती जाय? ती जर सर्टिफिकेट तुमकां जाय जाल्यार ती लोकांनी मनांतल्यान दिवची पडटली. ती तुमी मागली म्हणून मेळची ना. अमित बाब, आमी दिसना की ही कॉन्स्टिट्युएन्सी बरीच गोंयकाराची आशिल्ली आनी तिमावेन इंटरव्यू देखून जे म्हणजे आमी विदेशाच्या आवाजाक गेलेले, विदेशान देखून हे क्लॅरिफिकेशन स्टेटमेंट काडचें म्हणून हाजे पासून तुमी येयल्या बरोबर कशें आसता. विरेशान ह्या बद्दल उलोवपाक जाय आशिल्लें. विरेश न उलयता हाजो अर्थ तो मनोजाक भिता आसत किंवा तांच्या भितर रिलेशनशीप कितें आसा ती म्हाका खबर ना. ते तांचे घरचे राजकारण, घरच्या राजकारणात म्हाका पडपाचें ना. पण विरेज एज एन MLA, एज अ लिडर ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ पीपल, तो जेन्ना उलो मारता की तुमी येया आनी आमी ताच्या उतराक मान दिवन थंय वता. आमचे लिडर आशिल्ले, आमचो बाब वाघ आशिल्लो, आमचे वाल्मिकी बाब आशिल्लो. when they went for that particular event, they went because लोकांचो इंटरेस्ट आशिल्लो. थंय राजकारण नाशिल्लें. थंय तूं राजकारण करता, थंय तूं धमक्यो दिता लोकांक. हाजो अर्थ तूं कोण समजता स्वता? तूं कोण की घाटी घाटी म्हणून त्या रस्त्या वयल्या जे बारीक बारीक लोकांक जर भेश्टावन जर तुका दिसता की तूं गोंयकार म्हणून सांगूंक सोदता जाल्यार ते गोंयकारपण न्हय. गोंयकारपण जेन्ना आसतलें जेन्ना एनजीओ जे गोंयच्या विकासा खातीर, गोंयच्या फुडारा खातीर, गोंयचे एनवायरमेंट सांबाळपा खातीर जर झगडटा आनी तांकां जर तूं धमक्यो दिता जाल्यार तें चुकीचें. हें आमचें म्हणणें आसा. आज काँग्रेस पार्टी आसा किंवा तुजी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा किंवा आमी आसा, एक वेगवेगळ्या विचार पद्दतीन खंयच्यान तरी एक ओपोजिशन बरोबर वता. हातूंत TMC आमकां हात मेळटा केन्ना, शिवसेना येता. म्हणजे सरसकट गोंयच्यो सगळ्यो ज्यो ओपोजिशन पार्टीज आसा त्यो खंय ना खंय तरी एकठांय येता गोंयचो विचार फुडार दवरून. आनी ती गरज आसा काळाची. अशा वेळार एकटोच मनीस जो आसा जो हे करता तांचेर टिका करता. हें कित्याक? हांव म्हणटा तुका जर तुजी वाट एकटी चलपाक जाय चल, दुसऱ्यांचेर जे कार्य करता सरकार तांचेर टिका तूं कित्याक करता? हें बंद जावपाक जाय. आमचे ताजे कडेन एकच मागणी आसा, तूं आमचे बरोबर चलपाक शकना जाल्यार यू गो पॅरलली. वी हॅव नो प्रॉब्लेम, बट डोंट क्रिटिसायज दोज हू हॅव टेकन अ गुड कॉज
अँड दॅट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम अँड दॅट इज द बिगेस्ट फॉली. अँड आमी त्या खातीरच त्याच्याबद्दल वेगळो विचार करता. आज गोंयकार त्याच्याबद्दल वेगळो विचार करता, कारण ही फटिंगपणा खंय तरी भायर सरता. But yesterday, that day means in the meeting, he told कि I can scold Vinesh because he treat him as a son. So तुमका दिसता की तो ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांव दिवपाक शकना. कोण कोणाचो चलो आनी कोण कोणाचो बापूय ते तांच्या भितर तांकां खबर आसतलें, पूण तो एनजीओंचो बापूय न्ही की तांकां जमतो दिवपा खातीर. सो तांचे फॅमिली प्रॉब्लेम, इट इज देअर इश्यू. आय डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर अँड डिसायड एज आय सेड, बट एनजीओचेर तापपाचो हक्क ताका ना आनी तेमच्यो धमक्यो दिवपाचो ताका खरा. आनी एनजीओन ताजेर उत्तर दिलां. आमी फक्त इतलेंच मागता की गोंयचो फुडार जर आमी चिंतता जाल्यार लेट अस कम टुगेदर. ही भीक न्ही, दीस इज अ फ्रेंडली कॉल. तूं जेन्ना आमी म्हणटा की तुवें येवपाक जाय आशिल्लो, आमचे बरोबर बसपाक जाय आशिल्लो, तूं सांगता की आपूण बी टीम न्ही. दॅट इज वाय वी आर सेइंग लेट अस कम टुगेदर बिकॉज वी आर इन द सेम टीम इन दॅट केस. ऑर एल्स लेट मी बिलीव दॅट यू आर इन द अदर. So now if suppose he not come, then what तो येवना ताजें उत्तर तुमी सोदात मरे. हांवें आपयल्लो, हांव आयलो, च्या हाडली, कांकणां हाडली, उणें हाडलें, आनी कितें जाय आशिल्लें. नेक्स्ट टायम जेवण हाडया, बरें शीत कडी जेवया, बरे बांगडे खावया, रेशाद बांगडे. ते आतां नेक्स्ट टायम तेंय दवरया. फक्त आमकां म्युन्सिपालिटी मात काडून उडोवंक आसा हांगा. रस्ते फुटले हांगाचे, पूण बाकीचे ते खूब अशे गजाली चलयतात. अनेक कॉल दिता तुझ्या, अनेक कॉल दिता. आमचो कॉल सदांच आसतलो. बऱ्या गोष्टी खातीर जर बरो उलो मारपाक जाय तो उलो व्हडल्यान मारता आमी. टील इट इकोज अँड फॉल्स इन ऑन हिज डेफ इयर्स. आय एम शुअर इट फॉल्स ऑन हिज डेफ इयर्स ऑल द पॉइंट ऑफ टाइम, बट I mean, you can't fool all the people all the time. I think that is what he has been doing. I have nothing more to say. We had done a friendly gesture. We have lived up to that friendly gesture. If they don't want to come here, then his choice. हे मात आता तुका तुझ्या कडल्यान म्हाका कळटा की तातूंत शिंदे इनवॉल्ड आसा म्हणून. त्या मरिना ना काकराचे लोक, ना शिरदोनचे लोक, जावं ते फूल बेल्टा वयले लोक येवपाक दिवचे ना. तांचे बरोबर आमी आसतले. तांचो उदरनिर्वाह जो आसा, तांची लायफ जी आसा, ते फक्त काटाई मारून जगतात. ते व्हडल्यो रापडी ना तांचे कडेन. ल्हानशी होडी थंयच काटाई मारता, कारण तांची परिस्थिती ना दर्यान भितर वचपाची चड. सो ते लागीं मारता. थंय मरिना जर आयलो जाल्यार ते नुस्तें खंय मारतले. थंयच्यो शिणाण्यो तुका खबर आसा, शिरदोनच्यो शिणाण्यो नंबर 1. शिणाण्यो गायब कश्यो जाल्यो, मागीर फुडें उरल्या ते इल्ल्योश्यो त्यो उरल्या, तेय जखना कशें जातलें तांचें. सो हे सगळे जर साल्वार करतले जाल्यार काकराच्या लोकांनी, शिरदोनच्या लोकांनी जे ठरयलां तांचे बरोबर आमी रावतले आनी आमकां रावपाकच जाय. मागीर दॅट इज नॉट समथींग दॅट यू कॅन कन्सिडर इट एज ड्रामा फॉर शुअर.